Upton Saiba Orla Dornir Aushogola Moje Andu Kole Surup Moje Bongle Kaklut Mojiko Kaklut Mojiko Saiba Gorwan Autorlolo Borayin Pulolo Sokla Porun Ata Oble Mati Kata Kaklut Mojiko Kaklut Mojiko तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस हांव येता आनीक माय मोगाचो येवकार आयच्या मिसान भाग घेवंक आज मिसान भाग घेतना आमी खरीत भाशेन मागून घेता 21 जून दिसाक देवाक दिनवासता रुबन फर्नांडीस The souls of 61 Graham Street, souls of 108 County Road. Poilo जल्म दिसाक देवाक दिनवासता जॉर्ज रिबेरो जल्म दिसाची इंतेसां आमी घेता फ्रांचेस्का रोड्रिगीस स्पेशल इंटेंशन एमिसांतल्यान आमी बापाक उबारता आनी देवाक दिनवासता मिस्टर आनी मिसेस जुजे ब्रागांका बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमी जेन्ना सुमान सातान भितर सरचो तयारी करता ह्या कोरिज्माच्या काळांत देव आमकां पाथोक रोडूंक उलो करता जायते पावटी हें जिवीत जियेता आसतना आपटून आमी पडटा आनी आपटून पडून आमी देवाचें काळीज दुखयता देव आमचे खातीर खाला पडटा आमकां नवें जिवीत दिवंक हे मिसाची सुरवात करता आसतना आमचें अंतस्कोन आमी रोडूंक जाय देवा लागीं माफी मागूंक जाय हेंच म्हूण समजून घेवन खालतिकायेन म्हणुया हांव पातकी सगळेता देवा आनी तुमकां बाबयलेलो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव बरो अपराध हे पासत बागेर सदांच आंकवार मेळ्ळी सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबयलेलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना माग सोद पवित्र देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसूं आमकां ससणीच्या जिविताक पावूं आमेन. सुम्या काकूत खोर सुम्या काकलीत कोर क्रिस्ता काकूत खोर क्रिस्ता काकलीत कोर सुम्या काकूत खोर सुम्या काकलीत कोर प्रार्थना जीवन देवा आमच्या मोगाल बापा मोर्नांतलें जिवीत उपजोवचें म्हूण अगुणीत जानवाईन तुवें येवजिलें आनी जमनींत पडलेल्या गंवाच्या कोण्या वरवीं तुजो पूत जेजू मरून जिवन जावचो म्हूण तुवें थारायलें हे गुटाचो परिणाम कसो आमी सगळे ताचे मोर्नाच्या सुबांपीक जावंक आनी ताचे नवे जिवितांतली नवी रोसना कशी उपजूंक आमकां समेस्तांक फावो कर आमचे सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तुजे सवे जियेता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्नाक आमेन.
जेरेमायस प्रोफेताच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोरेस्पोर अशें उलयता, पळयात, असले दीस येतात की हांव इस्रायेलाच्या गरोण्या लागीं आनी जुदेवाच्या गरोण्या कडेन एक नवो करार कोत्तलो. पूण तांच्या पुर्वजां कडेन तांकां हातान धरून इजिप्तांतली भायर काडली त्या दिसा हांवें करार केलोलो तसलो करार हो जावचो ना. तांणी तो म्हजो करार मोडलो. देखून कोण दोनी तो हांवें तांकां दाखोवचें पडलें. हें सांगता तो सोरेस्पोर. ते दीस पावतोच इस्रायेलाच्या गोराणा लेगीत असो हांव करार कोत्तलों. हें सांगता तो सोरेस्पोर. ताचे भितर खोल खोल हांव म्हजी समूर्त विगोयतलों. तांचे काळजान ती बरयतलों. तेन्ना हांव तांचो देव जातलों आनी ती म्हजी पोरसां. तेन्ना एकामेकाक शिकलोवपाची गरज आसचिना. सोरेस्पोराची ओळख घेयात अशें एकामेकाक सांगचें पडचें ना. पूण सगलीं म्हाका वळखतलीं. धाकटुलीं भुरगीं तशींच जाणटीं. हें सांगता तो सोरेस्पोर. कित्याक हांव तांच्या नोश्टेपणाचें भोगसणें दिवंक वेतां आनी तांच्या पातकांचो आनीक हांव उगडास दोत्सो ना. देवाचें उतोरें. देवाचे गरजकार. जबाब. निर्मळ कालीज देवा, रोचून घाल म्हज्या हड्ड्यांत. जबाब. निर्मळ कालीज देवा, रोचून घाल म्हज्या हड्ड्यांत. काकूत सारा देवा, काकूत करून दाखय. भोव कोणवाल्या देवा, गुन्यांव पुसून उडय. पातकाचें खोट धुवन म्हाका नितोल तूं कर. रेबडांतलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर. जबाब. निर्मळ कालीज देवा, रोचून घाल म्हज्या हड्ड्यांत. निर्मळ कालीज रोचून घाल तूं हड्ड्यान म्हज्या. तीर मन घडून देवा, पोत्तून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. निर्मळ कालीज देवा, रोचून घाल म्हज्या हड्ड्यांत. तुजे सोडवणेचो म्हाका संतोश भोगूं. उदार मनान म्हाका तूं तीर करून सांबाळ. पापयांक तुजो वाटो शिकयतलो देवा. तुजे सोरशीं पातकी पोत्तून येतेले सायबा. जबाब. निर्मळ कालीज देवा, रोचून घाल म्हज्या हड्ड्यांत. हेब्रावांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आपणाक संवसारांत जिवेताना जेजून व्हडल्यान बोब मारून आनी दुख्खां गळोवन आपणाक मरणांतलो वाटोवंक जातलो ताका मागणी आनी प्रार्थना केली तेन्ना ताचे भोगते पासत देवान ती आयकली. आनी देवाचो पूत जावनूय आपल्या कोश्टां वरवीं खालतेपण कितें तें तो शिकलो. आनी बापाक ताका संपून केले उपरांत तो आपणाक खालती आसलोल्यांक सगल्यांक सासणाचें सोडवणेचें कारण जालो. देवाचें उतोरें. देवाचे गरजकार. सोमी म्हणटा, कोणूय म्हजी सेवा कोत्ता जाल्यार ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय. आनी जूंय हांव आसा थूंय म्हजो सेवकूय आसतलो. Soreस्पोर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सव्या आसूं. जुआं पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमान. मिमा तुका सोम्या. पास्का पुर्बेचे सुमयार देवाक बुजोवंक आयलेले मोदें थोडे ग्रीक आसले. गालिल्यांतल्या बेतसैदाच्या फिलिपासूर येवन तांणी अशें मागणें केलें, सायबा, आमी जेजूक पळोवंक सोदता. फिलीप वचून आंद्र्याक सांगलें,
आंद्रेन आनी फिलिपान बरोबर जेजूक सांगलें. जेजून तांकां परतीपाल केलो. मनशाचो पूत मोहिमेवंत जावचो वेळ पावलो. हांव तुमकां सोच सांगतां, घोवाचो कोणो जमनीर पडून मरोना जाल्यार तो तसोच उरता. पूण मरोत जाल्यार जायतें पीक दिता. जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव इबाड करता. आनी जो कोण ह्या संवसारांत आपल्या जिवाचो दिवस करता तो आपलो जीव ससनाच्या जिविताक सांबाळटा. कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय. आनी जंय हांव आसा थंय म्हजो सेवकूय आसतलो. कोणूय म्हजी सेवा करीत जाल्यार म्हजो बाप ताका मान दितलो. क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाल भाव-भयणींनो, आयचें पयलें वाचप जेरमाय प्रवक्त्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. फाटल्या 4 सुमारांनी आमी तरेतरेचे कोरार कोबलाद हाची ओळख घेतलेली. पयल्याच आयताराक देव अब्राहमा लागीं असली कोबलाद करता. ताचे उपरांत नोवा ताचे लागीं कोबलाद करता. फाटल्या आयताराक आमी आयकलें कोण भाशेन देव मोइजेसा वरवीं आनी आपले पोरजे लागीं कोबलाद करता. आज इजायास प्रवक्ते वरवीं आनीक पावटी देव कोबलाद करता. एक अंतर आमी आमच्या मनान धरूंक जाय. जी कोबलाद देवान मोइजेसा वरवीं केल्ली, ही कोबलाद देवान मोइजेसाक फातरान बरोवन दिल्ली. पळयो ना, द 10 कमांडमेंट्स ते फातरार खांतोयलेले. आज जेन्ना आमकां जेरमाय सांगता, अशें आमकां म्हणटा, सर्वेस्पोर असो उलयता, कसो उलयता, एक नवी कोरार, एक नवो कोरार, एक नवी कोबलाद हांव तुमचे लागीं करता. न्हय जो मोइजेसा लागीं केल्लो तसलो, न्हय फातरार. हो नवो कोरार हांव तुमच्या भितर खोल खोल खांतोयतलो. म्हणजे एक मनशाच्या काळजार ही कोबलाद देव खांतोयता. इन्स्क्रिप्ट ऑन द हार्ट्स ऑफ मॅन. फातरार दिना देव जेरमाया वरवीं, पूण आमच्या काळजार देव ही कोबलाद खांतोयता. आनी कितें ही कोबलाद? ही कोबलाद एके भाशेन जी आयचे वाचपान आमकां सांगलां, देव एक गोव जाता आनी इस्रायल ही पोरजा ताची बायल. जशे भाशेन एक गोव बायल एकामेका लागीं संबंद करता, कोबलाद करता, लग्न जाता, तेच भाशेन देव आमचो रोचणार हे पोरजे लागीं हे कोबलादी वरवीं एक संबंद जोडटा. म्हणून ही म्हजी पोरजा आज थान आनी हांव तांचो देव. हांव तांचो देव. ही चड म्हत्वाची, चड मोगाची, चड उंच मोलाची जावन आसली ही देवाची कोबलाद, कव्हनंट, की आमच्या काळजार देवान खांतोयलां, हांव तुमचो देव आनी तुमी म्हजी पोरजा, तुमी म्हजी पोरजा. यू आर माय पीपल. आज मोगाल इश्टांदो, आमी नियाळ करूंक जाय पयले सुवातेर आमचेच कुटुंबीक जिविताचेर आनी आमच्या लग्नीक जिविताचेर. साबार तुमी कोबलादी देवा सोबे आयकल्यो. आमी तुमी मनशां लग्न जाता एकामेका सोबें, आनी 2 तरेचीं लग्न जाता. पयलें आमी सिवील जाता, एज पर द लॉज ऑफ द गव्हर्मेंट. गोंयचो कायदो आसा पुर्तुगेजांचो सिवील कायदो, हांगासर सिवील. आनी उपरांत आमी इगोजीचे कायद्या प्रमाणे एक कोबलाद करता. द सिवील वेडिंग इज नॉट अ कव्हनंट, इज अ सिवील कॉन्ट्रॅक्ट. इज अ सिवील कॉन्ट्रॅक्ट.
आनी जेन्ना जी मनशां इगोजीन काजार जाता वी ओनली नोटिफाय द गव्हर्मेंट आमचें लग्न इगोजीन जातलें कित्याक आमी क्रिस्तांव मनीस देवाचेर बावार्थी मनीस आनी थंयसर ही कबलाद एक घोव आनी बायल एकामेकाक लागीं दिता तूं म्हजो घोव हांव तुजी बायल हें बेश्टेंच रचूंक ना हें देवान आमच्या काळजार खांतोयलां पूण आज काल कितें जाता मोगाल इश्टा तूं आमचें मोग ही आमी सिवील काळजान जियेता This is not what God wants each individual. Your daughters and your sons, आमच्या भुरग्यांक देव सिवील काजारान बरोबर जिवंक हुस्कायना वो सांगना आमच्या फायद्याक पडटा म्हूण आमी सिवील जाता आनी सुसेगाद घरांत रावता आवय बापाय तांकांय तांक आसोना सांगूंक ही आमी ओळख घेवंक जाय देव आमकां कितें सांगता तो देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग खांतोयला आनी होच मोग एक दादले आनी बायल तुमी एकामेकाक लग्नाच्या संस्कारा वरवीं दिवंक येता सिवील काजारा वरवीं न्हय आनी हाकाच लागून जी आंकडी आसा ती आमी सारकें करूंक जाय जायते पावटी सिवील जाता हांगासर हाडटा आनी काजार जावंक पावच ना हे भुरग्यांक आमी रडयता उन सकयल तांकां करता ओद्दांक पोत्तें घरा वचूंक पडटा आनी असलीं सिवील काजारां म्हणटा तीं आमी चतूर रावंक जाय सिवील काजार न्हय आमच्या धर्मा वरवीं आमच्या मना वरवीं आनी आमच्या देवा वरवीं आवय बापायनी आनी सोयऱ्या दायऱ्यांनी जबाबदारी घेवंक जाय सिवील जालें म्हणटच आमी रोखडेंच काजार जावंक जाय ना फादर घर घेवंक जाय दुडू करूंक जाय मागीर काजार जातलीं आनी काजारां थोक ना कित्याक आमचें मन आंकडें आसता आमच्यो कोरण्यो आंकड्यो आसता तर हे पयलीं शिकून आमी गांठीक मारूया द डिफरन्स बिटवीन द सिवील एंड द प्रॉपर मॅरेज देव आमकां क्रिस्ती भाव भयणांक कातोलीक भाव भयणांक कसली शिकून दिवंक सोदता ही आमी जाणा जावंक जाय दुसरे सुवातेर जेन्ना आमी लग्नांत संबंद जोडटा एक घोव बायल कशी जियेता कांय बरी तुमी कितल्या वर्सान मोगान आसली न्हू तुजो घोव हांवें कोणाक घोव म्हणशी हांव मोगान आहली तुमी तो आसता पळय आसली आसतली आनी जेन्ना लग्न जाता मोगान म्हणटा न्हू मोगा म्हणटा न्हू तूं म्हणटाले ताका मोगा पयलीं 2 वर्सां मोगा 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 म्हणटा मागीर मोव जाता घोव मोव पडटा म्हणटा तो मागीर तो गा पडलो मोग गेलो फकत मोव जाता केन्ना आमी मोगान म्हणटा शाना शाना म्हणटा हय तूं आसता म्हणटाले मागीर तो शान काबार फकत ना जाता मागीर जो आमी तुमी मोग करता वो मोगान एकामेकाक लेखता उलो करता तेच भाशेन देवानूय आमचो मोग केलो देवानूय आमकां म्हणलें यू आर माय पीपल पूण देवान आमकां सांडूंक ना आनी तेच भाशेन मोगाल इश्टांतो एक घोव बायलेचो मोग जावन आसा आयच्या ह्या कबलाती वरवीं द कवनंट आमकां कोरा जो करता हो सासणांक तोखतलो देवान आमचो मोग केला न्हय फकत 5 वर्सांचो 10 वर्सांचो वो 15 वर्सांचो तुमची आमची आवय बापूय हे लग्नीक जिवितान कोश्टांतल्यान अडचणींतल्यान गरीब परिस्थितींतल्यान विस्वासान रावली भावार्थान ती रावली बारीक किजीन जाला म्हणटोच तुमची आवय तुमची बॅग घेवन घोवाशी आपल्या माय बायशी वचूंक ना आनी हे आमच्या आधुनीक मॉडर्न टायम्स उदीक जाल्यार परदेसान जेन्ना आमी लग्न जावन हांगासर येता 4 वर्सां जायना 2 वर्सां जायना 5 वर्सां जायना हे ल्हानशी झगडी जाली घोव म्हणटा तूं वच तुज्या मायगेर आनी आपूण वयता आपणा मायगेर हे आमचें सेल्फ सेंटर्डनेस आवर इगोइजम आवर सेल्फिशनेस
आनी जेन्ना तुमचें लग्न जाता सोयरीं दायरीं मेजार बसता बुफे खावपाक सगळीं पावता तेन्ना पूण जेन्ना लग्नीक जिवितान उचांबोळाय आसता आडकोड आसता ही आसताच तेन्ना ही सोयरीं दायरीं कोणूच पावना कोणाक उलो मारल्यार म्हणटा बाय तुमचे भितर हांव पडना म्हणटा काजरा दिसाक तूं पुलाव खावपाक आनी सोरपातेल खावपाक आसले आयज जेन्ना तुमच्या सोयऱ्याक वो भावाची वो भयणीच्या चेडवाक वो चेड्याक एक अडचण जाल्ली आसा समजिकाय आसना तांकां तेंको जाय आदार जाय आमी भियेता आतां फकत सायबीन हाडटा तेन्ना आनी दुसरें फुंगसांव जाता तेन्ना आमी सगळीं आसता तांकां जाय तेंको आतां जेन्ना तांच्या जिवितान एक ल्हानशी अडचण येयलेली आसा ल्हान झगडीं जाता आनी आमी मनीस म्हणटोच असली अडचण असली झगडीं असले दुबाव आसतलेच पूण असले दुबाव आयले म्हणटोच वो ल्हानशी झगडीं जाली म्हणटोच आमचें बॅग पॅक करून आमी मांयगेर वो पांयगेर वो कोणागेर वयचें न्हय वी हॅव टू फेस इट बिकॉज यू हॅव डन अ कव्हनंट एक कॉबलात केल्ली आसा तुवें सिवील सायन मारूंक ना द कॅथलीक मॅरेज इन द चर्च is a covenant, is built in the essence of God. 10 वर्सां 15 वर्सां मोगान आनी 2 वर्सां काजार काबार आनी हांगासर आनी आख्खे संवसारान आनी उदीक जाल्यार आमकां दूख भोगता जी आमी परदेसान आसा आमी हें सोंपेपणी सोडून दिता कोण म्हणटलो इज अ सिंगल पेरंटींग इज अ बेटर जॉब म्हज्या भुरग्याक हांव पळयतां म्हज्या भुरग्यांक हांव पळयतां तूं तुजें पळय असल्यो सवलत्यो घेवन देवाचेर ओकमान आनी लग्नीक जिविताच्या साक्रामेंताचेर आमी ओकमान करचो तशे भाशेन देव आमचे काळजार खांतोयता आपलो मोग ही आमी सोंसणिकायेन समजिकायेन भोगसणे वरवीं आमी मानून घेवंक जाय तुमकां अडचण आसा हांगासर साबार यादनीक आसा तांच्या लागीं वसात बट लेट अस गिव अवे द सेल्फ सेंटर्डनेस एंड द इगो आमचें गर्व आमची पदवी वो आमचो इगो आसा हांवूच खरो तांचें तुमी मानून घेवंक जाय ही समजिकाय तांचें आयकून घेवंक जाय आयच्या शुभ वर्तमानाचेर जेजू म्हणटा जशे भाशेन एक गंवाचो कोणो तो जमनीर रिगता ते काडोवकान एक गंवाचो कोणो जमनीर घातलो म्हणटूच तो काडोवकान जियेता आनी तेन्नाच ताका एक नवी कोंबरी फुंडटा तेन्नाच कोणसां येता भात जाता आनी आमकां जेवण मेवता तो मरूंक जाय जेजू आपल्या जिविताची खबर करतालो आपूण म्हणटा तो गंवाचो कोणो आपूण तो मरोन नासलो जाल्यार तुमकां नवें जिवीत मेवचें नासलें आनी जेजू पयलो मरता आमकां नवें जिवीत दिवंक वी ऑल्सो हॅव टू डाय आमी मरूंक जाय जेन्ना हांव मरूंक जाय म्हणटा घारासून वचशात तुमी तशें म्हणना वी हॅव टू डाय फॉर आवर सेल्फ सेंटर्डनेस फॉर आवर इगो फॉर आवर सेल्फिशनेस फॉर आवर सिनफुलनेस जी आमचें गर्व ही आमची कुर्नाटकाय जी आमी घेवन भोंवता तसल्यो वस्तूंक मोरात And if you die for all these wrong things, you can be born again for new life. तर मोगाल इश्टंदो आज हो संदेश आमी आमच्या गांठीक मारूया आनी आमच्या कुटुंबा पासून मागून घेवया साबार हांगासर कुटुंब आसा मोगान लग्न जाता मोगान जियेता पूण थोड्याच्या जिवितान अवचीत अडचण येतात हे कुटुंबा पासून मागून घेवया आनी तांच्या मनान एक समजिकाय आसूंक की जेन्ना अडचण येता प्रॉब्लम जाता डिफिकल्टीज जाता एकामेकांक मारचें न्हय ओ झगडचें न्हय ओ दोशी वेचें न्हय यू आर गेटिंग मॅरीड नॉट फॉर टू सेपरेट यू हॅव टू थिंक अबाउट युअर फॅमिली It's not about what you enjoy.
आमी म्हणटा न्हू, आय हॅव टू मूव ऑन, आय हॅव टू मूव ऑन, आय वॉन्ट टू मूव ऑन एलोन. आज 4 भुरगीं आसलेलीं आवय म्हणटा आय वॉन्ट टू मूव एलोन. 5 भुरगीं आसलेले बापूय म्हणटा तांचे तांकां पडोवन दी. दिस इज वॉट द सेल्फिशनेस इज क्रिएटिंग अस. आनी आमी म्हणटा दिस इज द कल्चर. हो कल्चर न्हूय. डोंट ब्लेम इट ऑन द कल्चर. घोडे थोडो लोक तसो कोत्ता आसतलो दुसरे भाशेचो, दुसऱ्या गांवचो. बट दीस इज नॉट द कल्चर. This is not the English. The English culture is also living together. आमकां कितें सोंपेपण मेळटा, आमच्या फायद्याक कितें पडटा, हाका लागून आमी आदोल बदल करची न्हूय. देवाचें तें आमी देवाक दिवंक जाय. देवाचें शिकून आमी गांठीक मारूंक जाय. नातर आमी फकत देवाक खिड्यार मारतलीं, ताका वयर ओंटेर दवरतलीं आनी आमच्या काळजार हें दुसरें सगळें घेवन भोंवतलें. आज जेजू, आज देव आमच्याय काळजांनी, दर एका आवय बापायच्या काळजांनी हेंच कांतोयता. तुमी म्हजो लोक, म्हजो मोग तुमच्या काळजांनी आसा हाची समजूनी घेवया. सोंसणी खायन मोगान एकामेका लागीं हो करार केल्लो आसा. होच करारा वरवीं जिवंक हे मिसांतल्यान सगळ्यां पासत मागोवन घेवया. सगळीं उबी रावया. आमचो बावार्थ आमी उच्चारुया. सोत मानता देवा, मानता देवाक, सोपयतात बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोजनाराक, आनी जेजू क्रिस्ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सगळ्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं करबी सांबाळलो. आंकवार मेळयतान जल्मलो, पंच प्लाता काल ताणे कोयर सोंसलें, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी दिलो. ते मेल्ले मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सोपयता त्या बापाच्या उजव्याक बसला. तोय तां जिव्या आनी मेल्ल्यांची मजबी करून येतलो. स्वत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठाण, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमीन. सगळीं बसूया. Tuci povitrai suryavori panta turi hawe duka okman kelo dewa bogos maka Tuci uttom tarai morba poros onsli Turi hawe duka okman kelo dewa Bogos maka Tuci omit podvi moralara sari Tori awe duka okman kero dewa. म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान जर पद बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुज्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी वयलें आमचे नाके पवित्र सभेच्या देवाक सवेस्पर मानून घेव. कोनवाले बापा, तुजे प्रितीवंत पुता जेजून आपल्या मोरणान तुका मोहिमा जोडून घेतली आनी हे खातीर तुवें तुका मोहिमेवंत केलोय.
जेजूच्या मरणाचें बलिदान आमच्या हातांतलें आतां घेवन तुजे नांवाचे मोहिमेक आमकांय ताचे मरणांत वांटो दी आनी ताचे संगाताक मोहिमेवंत कोर क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सव्य आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सव्यास्परात हांवें बात सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पदवीदारान ससनाच्या देवा सर्व केल्यान सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जमनीत पडून मेल्ल्या आनी नव्या जिवान पीक दिवंक उबजवलेल्या एका गोवाच्या कोणया वरवीं तुजो एकलोच पूत जेजू कुर्सार मेलो आनी ताच्या ओर्था बरीत मरणांतल्यान संवसाराक संतोश हाडटल्या सुबां पीक उबजवलेल्या तोच जाल्लो नवें जिवंत आनी आमी ताच्या नव्या जिवान बोल्लीं. तुज्या आपुलेलीं भुरगीं ताच्या सांगाताक जिवन जालें हांव देखून देव तुतां बरोबर आनी सगळ्या भक्त संगाती तुजें उगोदीन जानवायीन आनी विचित्र मनाचें किर्तन आमी निरंतरीन म्हणटा. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी एका ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपले कुशेन कोश मरूंक सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनीक म्हळें हो तुमी सोमेस्कियात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परीं जेवण जातोच ताणें खालज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनीक म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची खालज नवेन ससनी करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसोने मेलच्याक तुमचे पासत आनीक समेस मनशां पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावताचो घुट परगटुया. सुम्या जेजू तुजें मरण आमी समरताव. तुज्या पुनर्जन्मपणाक आमी परगटाव. तुजे येण्याक आमी ओतरेकताव. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीन उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनीक सोनमुची काल सुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकलीं देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी क्रिस्ताची कूड रगत शेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचे विस्तालोली तुज्या पवी सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचो बाग्योन बाप डेक्लन आमचो गोवली बाप आनी सगळ्या यज्ञिका वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जन्मपणाचो बरवस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव-भयणांची काकूत कर. तांकां तुज्या इश्टकूत मेळ्ळें सोमेस्तांक तुजें पुरजोलीत मुखामोल पळोवंक फाव कर. आमा सुमेस्तांची दया कर आमी मागताव. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती बागेन धरून दिता आनी सर्व काली तुका मानवले ते सगळ्या भक्त बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर पदवीदार बापा सर्वर्दून आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनांक आमेन.
आमच्या सुनमुदराची याज्ञा मोनान धरुया आनी जेजून आमकां दिल्लें भावार्थाचें मागणें त्याच विस्वासान बापाक उबारुया. आमचे बापा सगळ्यांच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राय आमकां येवं, तुजी कशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक रायस आयज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दोळे करुणे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सुनवंदरा जेजू क्रिस्ताचे नेंक आमी बोरवशान ओत रेखतांव. तूं आमकां तुज्या उदार कालकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आखतांतली वाठाय. कित्याक राजवडगी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां वांडटा. आमची पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सुबेचेर भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमोणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवड चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्यांची शांती सदांकाल तुमची सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. देवाची श्री संवसारचे पाप कातली आमची गागलूत कर. देवाचे श्री संवसारचे पाप कातली आमची गागलूत कर. देवाचे श्री संवसारचे पाप कातली आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ती. शेलेचे जेवणांक आमकां आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या ते म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना तशें खातीर म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड. आमेन. क्रिस्ताचें रगत. आमेन. Mogala Jesu, haun tot mantanton Corinth, bo povis sacramentan asamun. Sogle वस्तू परोस हांव तुजो मोग करतां आनी हे वेळार तुका म्हजे काळजांत घेवंक आशेतां. पूण हे वेळार संस्कारा वरवीं तुका शिवंक जायना. देखून ओत्मिकतायेंतल्यान तरी ये म्हज्या काळजांत. तूं म्हज्या काळजांत आयलाय म्हूण तुका मोगाची गोट वेंग मारता. म्हाका केदींच तुज्या सुरशिलो वेगळो सरूंक निर्मी नाका. आमेन. Rodon sotali Maya liaputak Jesuk, Jesuk, Jesuk Kuris Wardhana
nhau lo đi cho bút Giêsu 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 दुखानी रोगली ओळ्योन आपल्या पुताक जेसूक 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 तो बाळातीक करीस ताच्या पवित्र कांदार कांट्यांचो मुकुट ताच्या मस्तकार पोळेवून रोटली रोटली माय पोळेवून रोटली रोटली माय पोळेवून रोटली रोटली माय Jesu मोगाला आमच्या जाग्यार तूं आसाय आमची शिक्षा तूं भोगताय आमचो कुरीस तूं घेताय आमच्या मोगान तूं मरताय निष्ठुर मन जातीन गिराशिलो मोच्या पुता जुसे निष्ठुर मन जातीन गिराशिलो मोच्या पुता जुसे निष्ठुर मन जातीन गिराशिलो मोच्या पुताक जुसे निष्ठुर मन जातीन गिराशिलो जुसे निष्ठुर मन जातीन गिराशिलो जुसे
moja puta József. Nisztur moncatin girasilo moja puta József. Nisztur moncatin girasilo József. Nisztur moncatin girasilo József. प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाल बापा, जेजून आपल्या जिवाचो मोग केलो ना, पूण तुजे आनी आमच्या मोगान खुर्सार आपलो जीव दिलो. आनी अशें तांणी आपणाक आनी आमकां तुजे मोहिमेवून जिवीत जोडून घेतलें. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया. फुडलो आयतार रामाचो आयतार, जेजूच्या कोश्टांचो आयतार. आनी फाटल्या आयताराक तुमकां कोलीत केल्लें फुडल्या आयताराक अंटील इस्टर कोंकणी मिसां सगळीं बुकींग करूंक जाय. सो फुडल्या आयताराक हें मीस 11:30 आनी 8:30 बूक जाल्लें आसा. तुमी तर बुकींग करूंक ना जाल्यार फुडल्या आयताराक तुमकां हे मिसाक जागो आसचो ना, बिकॉज इट्स ऑलरेडी बुक्ड. फाटल्या आयताराक अनावन्स केल्लें. म्हणटूच दुसरी इंग्लीश मिसां आसा. सोनवाराक 5:30, सकाळचे 10:00, आयताराक 5:30. हे मिसांक बुकींग ना, ओली फॉर द पाम संडे. ते मिसान तुमी भाग घेवंक जाता. पूण 8:30, 11 आनी 11:30 कोंकणी मिसां फुडल्या आयताराक बूक जाल्ले आसा. कोणाकूय इस्टर संडे मिसाक वचूंक जाय जाल्यार हांगासर 5:00 आनी 5:30 मिसां आसतलीं इंग्लीश. दुसरीं सगळीं मिसां 8:00, 9:30, 11, 12:30, 3:30 हीं सगळीं बोडल्या. पूण 5 आनी 5:30 पास आमचे लागीं आसा. कोणाक जाय जाल्यार मिसा उपरांत तुमी थंयसरूच बसचें आनी म्हाका भेटचें, तें पास तुमकां दिता. इस्टराक जायते जाणांक बुधवाराक आनी ब्रेस्ताराक मिसाक वचूंक जावचें ना, बिकॉज प्लेसीस ना. पूण तुमी ह्यो सर्विसीस टेलिव्हिजनार पळोवच्यो. देव समजून घेता. गूड फ्रायडे हांगासर 2 व्यासागर आसा आनी 1 सर्वीस आसा. पूण सगलो इतलो हजार लोक सगळे एकोचेनी जावचो ना. पूण जाता तांणी टीव्हीर पळोवन मागणें करचें वा घरान तुमचें मागणें करचें. पूण इस्टर संडे जायतीं मिसां आसा सगळे एकोजेनी. आमी सगळ्यांनी प्रयत्न करूंक जाय एका ना दुसऱ्या मिसाक वचूंक. 23rd ट्यूजडे सरकारांनी आनीक आमच्या बिस्मांनी हो दीस मागला द नॅशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन, जो जातलो 23rd ऑफ मार्च ट्यूजडे. कित्याक हो दीस मागता? कित्याक ते दिसाक 1 वर्स भोत्ता हें लॉकडावन सुरू जाल्लें. आनीक आमच्यो इगोज्यो बिस्मांनी सांगलां आमी ओपन दवरतले हांगासर सकाळच्या वेळार आनी सांजच्या वेळार. कित्याक लोकांनी येवन गुप्ती मागणें करूंक जाता. आमी कित्याक वचून मागणें करूंक जाय? पयले सुवातेर लाखांनी लोक मरून गेल्लो आसा.
आख्खे संवसारभर लोक मरून गेला आसा म्हणटूच आमी तांचे पासत मागूंक जाय. दुसरे सुवातेर देवान आमकां राखल्या आनी सांबाळल्या ताका आमी आर्गां दिवंक जाय. आनी तिसरे सुवातेर जी आमची राखणदार जाल्ली आसा जावं नर्सीस डॉक्टर्स हें वॅक्सीन तांकां आमी आमचे मागण्यांतल्यान देव बरें करूंक म्हणूंक जाय. थर्सडे 25 तारखेर हांगासर आमी आनीक नियाल दवरतले. नियाल जावन आसा द लास्ट 7 वर्ड्स ऑफ जीजस फ्रॉम द क्रॉस. क्रुसार रावन जेजू 7 पाटी उलयलो. ही 7 उतरांचेर ल्हान ल्हान नियाल आमचे तरणाटे दितले. नियाल आमकां ओत्मीक जिवितांत फायद्याक पडटलो. हो तरणाट्यांनी बरोवन हाडलेलो नियाल तुमी हांगासर येवन हांगा भाग घेवंक जाता. द सर्वीस वील बी फॉर 45 minutes. ही सर्वीस लायव्ह टॅलिव्हिजनूय आमी करतले. आवय बापाय लागीं मागता तुमच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक कोणा लागीं जाता जाल्यार तुमी येवचें. कायंडली कॉन्टेक्ट फादर फ्रांसीस. हो नंबर न्यूज लेटराचेर आसा. म्हजी टॅक्स्ट तुमकां गेल्ली आसा. बूक द प्लेस फॉर युअर सेल्फ. पूण एकदम बरें मागणें जेजू 7 पाटी कुर्सार ओमकळटना उलयलो. हे 7 उतरांचो नियाल आमच्या काळजांनी घेवन आमी ह्या क्रिस्ताच्या कोश्टांत आमी आनी मरणांत ताच्या जिवंतपणांत तयारी करची. सेन्सस 2021 म्हाका दिसता तुमकां सगल्यांक सेन्सस चिट्यो येयल्या म्हणून न्हू येयल्या. त्यो भरूंकूच जाय कित्याक तांकां आमचो ओरिजीन खंयचें कितलो आंकडो आहा एक कुटुंबांनी एक गांवांनी. दिस इज नॉट टेकिंग योर डेटा ना तशें कांय ना तें. बट दिस इज अ नॅशनल सेन्सस. एक नॅशनॅलिटी कितली आसा. इंडियन कितली आसा. गोंयकार कितले आसा. ऑल दीस नॅशनल सेन्सस आख्खे संवसारभर जाता. ह्या 2020 UK सेन्सस करता. ते तांणी अधिकाऱ्यांनी आमकां सांगलां आमचे कम्युनिटीक तुमकां जागृत करूंक. हें जेन्ना तुमकां चीट येता तुमी ऑनलायन तुमचो सेन्सस भरचो. आमचे तरणाटे मवनी फाटल्या दिसांनी आनी ताचो हो सॅक्रिफीस वॉकिंग फॉर 5 miles चालू आसा फॉर कॅफर्ड. तुमकां कोणाक कितें दिवंक जाय फॉर द कॅफर्ड द कॅथलीक चॅरिटी तें थंयसर आसतलें. तुमी ताका हे चॅरिटीक आमचे दान मोनान सपोर्ट करचो. दोनूय बाजूनी हेवटेन मार्क आसतलो ताचो भाव आनी हेवटेन मवनी आसतले. सगलीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सगळें आसूं. तुमचेय सगळें आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पवित्र तुमचेर आनी तुमच्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येत क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबकार. Patok moje kere Deva sorun gelo Bawa dusman zalo Tumka okman kelo Kalsa Toko dilo Boksun wingin gea Tumka okman kelo Kalsak doko dilo Boksun Wadek laili ek tsarame mollo
kalsak doko dilo boksum wingen gea tumka okman kelo kalsak doko dilo boksum